ऑगस्ट म्हयन्याक पापा साहिबाचो इरादो पवित्र सभेन पवित्र आत्म्यातावन कुरपा आनी सकत जोडून सुवार्थेच्या उजवाडान सुदारण हाडचे पसत माग्या. मोगाळ भावा भयणीनो नमस्कार. मनशा जिणेंत बदलावण सहज, बदलावण सुदारण आनी रुपांतर हें सगळें आमकां गरजेचें. आमी बदलता, संवसार बदलता आनी सगळें सुदारण जावनूच आसता. पवित्र सभा सयत वेळा काळाक सुदारण जायत आयल्या. पापा फ्रांसीस ह्या आधुनीक काळार हर एक व्यक्तीन वैयक्तीक रितीन आनी सगळ्या पवित्र सभेन सामुदायीक रितीन बदलून सगळ्या पवित्र सभेंत सुदारण येवचें पसत मागा म्हणून आमकां उलो दिता. पयल्यान ह्या काळाक कसली बदलावण गरज आसा म्हणून आमी वळखूंक जाय. दुसऱ्यान ही कसली बदलावण, ही सुवार्थेच्या उजवाडान उदेवची बदलावण. म्हणजे सोम्यान पवित्र पुस्तकांत शिकयल्ली जिणी आमचे थंय रुतां करची आनी हें करूंक पवित्र आत्मोस सकत आनी बोळ दिता. देखून ही बदलावण म्हजे थंय आनी तुमचे थंय आनी हर एकल्या थंय येवच्याक आनी अशें सगळी पवित्र सभा नव्यान रुपांतर जावचे खातीर आमी मागया. पवित्र सभेचे निर्दिष्ट आपोवणे सुवार्थ प्रसार हे मतांतर न्हय. पवित्र सभेचे आपोवणेच सुवार्थ प्रसार. सडीत तरान पवित्र सभेची वळखच सुवार्थ प्रसार. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान देवाची खुशी कितें म्हणलें जाणा जावचें मारिफात आनी पवित्र आत्म्यातावन मार्गदर्शन घेवन रुपांतर करच्या मारिफात मात्र आमी पवित्र सभेंत सुदारण हाडयेत. आमी आमकांच बदलुचेंच खरें रुपांतर. आमच्या काळजांत देवान देणें जावन दिल्लो पवित्र आत्मो आमकां जेजून शिकयल्लें आमच्या उगडासाक हाड ते कार्या रुपार हाडूंक आमकां कुमक करून दी. पवित्र सभेंत सुदारण हाडूंक फुडें सरतना पयलें आमचेंच सुदारण करया. कितेंच पूर्व निर्धारीत आलोचन नासतना, कडकपण नासतना पवित्र सभा सुदारण करया. दैवीक अनुभव संगी सोमकोंच्या मारिफात मागण्याचो अनुभव, दान धर्माचो अनुभव, सेवेचो अनुभवी आमचो करून घेवया. हांव सडीत सुवार्ता प्रसार करचे अवकाश सपणेवन आसा. मतांतर म्हणलें चिंतप नासतना आमी पेल्याची भेट करूंक जाय आनी पवित्र सभेच्या बांदावळेंत सुदारण हाड ह्या संवसारांत सुवार्ता प्रसार करूंक जाय. आमी उगडासान दवरया. पवित्र सभा सदांच कश्टार आसा, संदिग्ध परिस्थितींत आसा. कित्याक पवित्र सभा जिवंत आसा. जीव आसुल्ल्यो संगती संकश्ट अनुभव करतात, मेल्ल्या संगती संकश्ट आसनात. पवित्र सभे पसत मागया.